आमी काल डिसिजन घेतला कितें ऑफ रोड वचपाचें म्हणून. रिजन कितें आमकां हॅरेसमेंट जावंक लागला रस्त्यार. आमी सगळे लिगल आसतना आमकां त्रास करूंक लागल्या. वयता थंय आरटीओ हाडयता, आमकां ट्रॅफिक पुलीस हाडयता, खंयचे फिटनस हाड, खंयचे हें हाड टी हाड. डॉक्युमेंट्स आमचे आरटीओन आहा हितून परमिटा बिरमिटा आमी हेका ऑथरायझेशना आमी हेका दिल्लेली आहा आमी रिन्युवलाक, ती आमकां टायम टू टायम दिनात ते. थंयसर बोर्ड मारलेले आहा हे रिन्युवल ऑथरायझेशन वील बी क्लियर्ड इन सेम डे म्हणून. आनी बाकीचे आनी थंय खूब हें आहा थंयसर. ते आपूण आरटीओ थंयसर आपले हें कायद्यान कांय करिना आनी आमकां फकत आमकां कायदे शिकयता, हें करा तें करा आनी हें आमकां मेमो दिता, खंयचे आमच्यो गाडयो हाडयता, आमच्या ड्रायव्हरांक त्रास करता, लायसनां काडून घेता. आनी थोड्या थोड्यांचे लायसनां घेता काडून पळय तांकां बरोवन पासून दिना की रिजन कितें पळय तें घेता आनी चल्ले. ताका लागून आमी ऑफ रोड वचपाचें आहा 19थार. हे आमकां हें हॅरेसमेंट जालां पळय तें चडूच जावंक लागलां. कित्याक थोडे आतां खंय नाजाल्यार फुडें फुडें खंय जातलें कितें फाटल्यान ते शेतकाऱ्यांनी पळय हें दिल्लें जीव दिल्लो पळय थंय आमच्या थोड्या टॅक्सी पावंचेर येता पायी येतली मागीर. ताका लागून आमी ऑफ रोड वचपाचें आहा. स्टँड अप इंडिया, मेक इंडिया आनी सगळ्यांक बरें करतले, सगळ्यांक अशें दितले तशें कांयच ना. एकूय कसले फक्त आश्वासनां दिल्या, हें करता तें करता अशें करून 3 वर्सां काडल्या. हे पर्रीकार गव्हर्मेंटाक बीजेपी कडेन कांयच करूंक ना अजून पासून. आमचे पाशे पिड्ड्यार जाल्ले आहा. आमी खूब तयार आसले सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटाक, पूण ते गव्हर्मेंटान आमकां अशें नाका जायसर केलां की विचारूं नाका. आतां ह्या फावटी अशें जातलें रस्त्यार आमी की आमकां तोडफोड करपाची ना, कोणाक त्रास करपाचो ना, पूण आमी स्वताच हरशी बिझनस कांयच ना, बिझनसाक पाड घातला. हे इतले करतात, हे आमच्या बऱ्याक काय करना. हांकां फक्त जाय हांगर आमी वोटिंगाक जे आमी 40 आमदार निवडून हाडले ते निवडून हाडीसर आमकां बाबा पुता केले. ही आमी आतां टॅक्सीवाल्याची फॅमिली आमी चॅलेंज दिवंक सोदता. येता त्या इलेक्शनाक तर आमी जाय पडटले तेका, जाल्यार तेणी आमच्यांनी फुड्यान रस्त्यार बसचें पडटलें. आनी जो पर्यंत फिटनेस आमचें मेळना, स्पीड गव्हर्नर आमी बसोवचोच ना, तेज्या व्यतिरीक्त आमच्यो जायत्यो मागण्यो आहा त्यो एकूय मागण्यो फुलफील करूंक ना. त्यो फुलफील केल्या शिवाय आमी रस्त्या वयले म्हणटा ते हालचे ना.